कुडबण जेटी, चिंचणी आणि असळणे पंचायत हॉल, भलायकी केंद्र, पुलीस आउटपोस्ट, विजेचे सब सेंटर, नॅशनल हायवे 66 बायपास असे हुमकळत उरिल्ले विषय घेवन वेळीचे लोकप्रतिनिधी आयज मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यांत पावले। जाग्यार घालता, भिवपाची गरज ना, सगळे जाग्यार घालता, मुख्यमंत्र्यान तांकां उतर दिला। वेळी मतदारसंघात पंचायत बिल्डिंग, कुडबण जेटी, सालझोरा तळे, नुस्तेकारांचे विषय, स्क्रॅपयार्ड, मुळावे भलायकी केंद्र, पुलीस आउटपोस्ट, विजेचे सबस्टेशन असे साबार प्रश्न सुटावे जावपाची वाट पळयतात। मंगळारा आमदार क्रूज सिल्वान सरपंच, उपसरपंच आणि सगळ्या पंचांक बरोबर घेऊन मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसाची वाट धरली। आदी ऐकूया क्रूज सिल्वाच्यो अडचणी। आता आमची सोलना पंचायत आले, आता मेन इश्यू जाल्ले आमचे प्रपोजल गेला 2 पंचायत घात जायती वर्सां जालना, एक चिंचणी आणि एक सोलना। सो आता सीएमान बरें ते मांडले, सीएमान रोखडे GSIDC फोन मारला आणि GSIDC रिप्लाय दिला की तो प्रोसेस चालू आहा म्हणून। सो ते बेगिनी आता टेंडर जावन ते काम स्टार्ट जातलें। दुसरें आसलें आमचे हेल्थ सेंटराचे, ती चिंचणी हेल्थ सेंटर आहा तो अपग्रेड करपाक, तो एक्सपांड जावपाक जाय, कित्याक थिंगा ती एरिया कवर करता ती खूब आहा, जायते विलेज कवर करता। ते भाशेन आमची सोलना वेल्ली आमचो हेल्थ सेंटर हें आहा, सब सेंटर आहा, थिंगाय आमकां ते स्टाफ ना तोय सांगला। प्लस वेल्ली आमचो हिंगा कुडबण डॉका थिंगा फिशींग जेटी थिंगा मोर दॅन 5000 लेबर्स असतात, पूण थिंगा सॅनिटेशन ना। फाटीं ते पोर्टेबल टॉयलेट्स घायले ते अजून बंद आहा, थिंगाय ताणें इन्स्ट्रक्शन दिलां, तांकां गायड केलें ते ओपन करपाक, फ्युचरान आनीकय वाडपा थिंगा स्ट्रक्चर तेजे टॉयलेटा ब्लॉक्साचे। प्लस आमचे ड्रामापूर आहले आमचे लायटीचे इश्यू आहा, प्लस थिंगा सब सेंटर आहा थिंगा स्टाफ आसना, सो स्टाफाकूय ना। वेल्ली आतां प्रायमरी हेल्थान फोन मारून दोतोराक सांगला दिसा एक पावटी बिका एक तरी धाड म्हणून थिंगा स्टाफ दवर म्हणून। प्लस सालझोरा लेकाचो एक इश्यू जाल्लो दिसान, सालझोरा थिंगा उदक पंप करून कितें मारमांगो वास्को सप्लाय करता म्हणून। सो थिंगा लोकांचो इश्यू आहा तो आमी सीएमा बरें घायला। सो ताणें आमकां एक रिप्रेझेंटेटिव्ह दी म्हणला, कित्याक ती कितें कॅपेसिटी आहा ती त्या लोकल्सां ती एग्रिकल्चराक पावता, ती थिंगा सप्लाय केली जाल्यार त्या लोकांचे एग्रिकल्चराक माल पडले। गावातल्या भौशीक कामांक घेवन हरशी सरपंच आणि मुख्यमंत्र्याचे मेळप जायना, पूण क्रूज सिल्वान थळावो सरपंच, उपसरपंच आणि पंच वांगड्यांकय ती संद मेळोवन दिली। आमदार कितें मागतात, सत्ताधारी कितले दितात ते सरपंच पंचांकय कळपाक बरें। लॉंग पेंडिंग इश्यू आसलेलो आमगेलो पंचायत घर एंड मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स। सो आज आमकां एक बरो उतर मेळ्ळा, सीएमान दिला, MLA एफर्ट आहा, पंचायतीक कंटिन्युअस प्रोसेस करताली ते आमगेले फर्स्ट फेज तो घेत म्हण। सो आय एम वेरी थँकफूल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। आनी दुसरो म्हणटा सदांचो लॉंग पेंडिंग इश्यू म्हणटा नॅशनल हायवे 66चो लोकांगेलो एक डिमांड आसलो बायपास जावचो आनी एकूच म्हण। सो सीएमान आतां इन्स्ट्रक्शन दिला, CE बरें वचोन तो आमी एकूच म्हणून दाखोयच म्हण रूट खंयच्यान वचोन तो, आनी फिजिबिलिटी आहा आनी लँड अवेलेबिलिटी आसल्यार ही वील लूक इन टू द मॅटर। सो तो एक तुमचो हेल्थाचो एक आमचे अपग्रेडेशन ऑफ द हेल्थ। आणि वेळी ते गोंयची राजधानी असो पयशिल्लो प्रवास करून आयिल्ल्या लोकप्रतिनिधींक मुख्यमंत्र्यान उतर दिला खरें, पूण पयशिल्ल्यो गजाली केन्ना लागीं येतात ते पळोवचें पडटलें। आयकात मुख्यमंत्र्याक। पंचायतीचे कन्स्ट्रक्शन ऑफ पंचायत हॉल आशिल्लो, जाल्यार पंचायत बिल्डींग आशिल्लो, थोडे कडेन ती कुडबण जेटी आहा थंयसरले आतां फिशरमॅनचो इश्यू आशिल्लो, अशे वेगवेगळे इश्यूज तेंच्यांनी दिल्या। सो बींग वेरियस इश्यूज रिजॉल्व करपा खातीर हांवेनूय म्हज्या OSDक इन्स्ट्रक्शन दिलां, स्टेप बाय स्टेप ते इश्यूज जे आसा पळय न्हू ते रिजॉल्व जातले सांगल्या। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार।